ते पहिले जुदेवांकूच देवाचें उतर परगडटाले हे आमी सगळें आयकलां, ही आमकां सांगून आयिल्ली आसा, पूण आमच्यान ती पाळूंक जावंक कित्याक लागून? काल हांवें म्हणलेलें आमची काळजां दारूण करून आमी आमकां जाय पळय तेंच चिंतता आनी आयकता. हाका लागून सगळी आमची चिंतनां भावना भितर आसा तितली ताका आमी समोर पळोवंक जाय आनी तो मागीर आमकां भितरल्यान नितळ निर्मळ करून जशे भाशेन आमी प्रत्येक जाणां ताचे सगळें जिवंक जाय ते भाशेन तो आमकां घडोवन हाडटलो आनी ताची उतरां मागीर आमकां भितरल्यान पडटली, म्हणजे लागू जातली, आमी समजतले हांव आनी त्या उतरां प्रमाणे आमी मागीर जिवंक लागतले हांव. जशे भाशेन जेजू सगळीं बापायची उतरां आमकां कळीत करता. आपली न्हय म्हणटा तो, बापान आपलो वावर म्हजे सगळें करीत आयिल्लो आसा ते भाशेन तो तुमचेय सगळें करतलो. म्हाका तुमी एकवटून रावशात जाल्यार हांव बापाक एकवटून आसा म्हणटच बाप ताचे सगळें करतालो ते भाशेन आतां आमचेय सगळें तें करून येतलें. आनी हाका लागून पावलो आनी बार्नाबास ते लोकांक सांगतात, तांचोच लोक तांकां भायर येता, पूण ते भियेनात, ते आनंदांत आपलें जिवीत सादतात. आनी हे भाशेन आमचेय सगळें जातलें. जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतले हांव तेन्ना बाकीची कोणूय कितेंय म्हणो तें आमकां लागचें ना. पूण ही दणवण आसतली, सगळो गोत आमकां त्या वाटेन चलचें पडटलें. जशे भाशेन पावलो आनी बार्नाबास ते तांकां सोडून दुसरेशी गेले आनी थिंसोर मागीर देवाचें उतर विदेशा मदें ती परगटूंक लागले. हे भाशेन जेजूनच तांकां व्हेलें, कित्याक तो जावन आसा आमची वाट आनी तो आमकां स्वतान सदांच दवरतलो, कित्याक आमी न्हय तो आमचे सगळें आसा म्हणटच जितली आमी ताका चिटकोन रावता तितली आमकां भिरांत आसचें ना. पूण काळजीदारपणी जशे भाशेन पावलून आनी बार्नाबासान देवाचें उतर परगटलें, आपलें न्हय देवाचें उतर, जेजूची उतरां, बापाची उतरां, ते भाशेन आमचेंय सगळें घडटलें. आमी सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन धरया. आमचे मदें तो आसा म्हणटच शांती आसा की ना, वो आमचे मदें उल्सावळाय आसा तें मनांत हाडया. आनी कित्याक लागून आमी हे भाशेन आसा तें सगळें जेजू सगळें दवरया. आमची चिंतनां, आमची भावना आतांची आनी ल्हानपणासान हें सगळें घडोवन आयलां पळय तितलेंय आमचें ताचें सगळें दवरया. खरेपणी ताची सुटका सोडून आमकां हें लाभतली